कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आयज बजेट प्रेझेंट झाले। आयज तुम्ही पळयलां आसतलें बजेट सेशन जालें आनी बजेट सेशनान जो एक्सपेक्टेशन आमकां आसलें आनी जो आमी मांडपाक सोदताले कित्याक जो डिफेक्टेड म्हणटा बजेट हांव म्हणूंक शकता कित्याक जो डेटा आसा हो आमी फुडल्या सेशनान हें करतले पूण डेटा जो आसा तो सारको ना आनी इम्प्लिमेंट म्हणजे नांवा पुरती स्किमी काडल्यो अशें जावपाक शकना। दुसरें म्हणजे O10 अकावंट म्हणटा तो खूब गरजेचो आसता जेन्ना आमकां ऑपोजिशनाक उलोवपाक मेळटा। आतां आयज हो पयले फावटी म्हणजे हिस्ट्री जाल्ली आसा O10 अकावंटान आमकां उलोवपाक बसून चान्स दिवंक ना। जो खंयचो ऑपोजिशन लिडर जावं बाकीचे ऑपोजिशन MLAs जे आसात तांकां एकूय आमदारांक ह्या O10 अकावंटाचेर उलोवपाक मेळना आनी ही खंय ना खंय डेमोक्रेसी जी आसा आयज महात्मा गांधी फाटल्यान आमी फोटो लायता पूण जेन्ना सत्यमेव जयते म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हें दिसून येता की हो सरकार जो आसा हो 420 सरकार जाल्लो आसा, फोटींगपणाची हदबार केल्ली आसा आनी बायपास करपाची संवय जाल्ली आसा। कित्याक प्रत्येक गोश्ट तेंच्यांनी बायपास ह्या सेशनान तेंच्यांनी रुल्स हाडले, एक रुल्स धाडून क्वेश्चन बायपास केले, मागीर तेंच्यांनी एमेंडमेंट्साक बायपास करपाक ट्राय केली। तुमी पळयता आसतलो जो बिलां हाडल्या तितूनूय बायपास केलो आनी आतां O10 अकावंट जो आसा तो आमचो रायट आसा, हक्क आसा तो बसून तेंच्यांनी बायपास केलो आनी हें खंय ना खंय आयज लोक पळयता, गोंयची जनता पळयता। स्पिकरान अशें करपाचें न्ही, हांव नकळो स्पिकर फुडें कितें जातलें तें, पण स्पिकरान हें करपाचें न्हू। आमी पयले फावट पळयता की O10 अकावंट जो आसा हो O10 अकावंट घेवंक ना।